म्हजे भयणीनो आनी भावनो, आमी पळयलां आयज कशे भाशेन जेजू ओड्यार चडून दुसरे सायडीन वचूंक सोदता आनी शिस्ताचे बरोबर येता. मातशें व्हडें फुडें गेल्या उपरांत तुफान मोड त्या ओड्याचेर कोसळटा, ल्हारां सारकीं भितर येतात, ते एकदम गाबोरतात. पूण जेजू तातूंतच आसा, तो न्हिदलोलो आसा, ताका ते उठयतात. आमी खलास जातले म्हणटा, पूण जेजू वाऱ्याक हुकूम दिता, वारें बंद जाता. पूण ताचे आदीं ताका म्हणटा, अरे तुमचो भावार्थ थंयसर पावलो. खूब फाटी आमी हेच भाशेन आसता. जेजू आमच्या काळजांत आसा म्हणून आमी हें सगळीं जाणां जाणा, पूण ते भाशेन आमी जियेना. कित्याक लागून जियेना? कित्याक आमी चड आमच्या आपलेपणांत आसा आनी ताका विसरता. ते तशेंच जाले. जेजू तांचे बरोबर आसा, तो धोनी स्वर्गा आनी संवसाराचो, तें ताका कळलेलें, पूण तें आजून स्पश्ट जावंक नासलेलें. आतां तो वाऱ्याक आनी दर्याक हुकूम दिता आनी ते ताचें आयकता म्हणटात ते. तर हो जेजू जो आमचें सगळें आसा, तोच तो थंयसर आसलेलो पळय, तो आमच्या काळजांनी आसा. आमच्या भावार्थान आमी ताका खंयचेय स्थितीन अणभवूंक जाता आनी आमच्यान सुसेगाद आमचें जिवीत सारूंक जाता. पूण पळयात कितली उसाळबळ आमी, हें उसाळबळ पळय आमचें आसा, ते सगळे आमी जेजूच्या ताब्यांत करीत रावया. सुस्कार भायर सोडटना जेजू 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 म्हणत रावया. सुस्कार काबात जाय पर्यंत हे भशेन सगळीं भितर आहा तितलें भायर काडया. जेजूचेर दवरलें की ना, ताचें मागीर जिवीत आमचें सगळें भरोन येता प्रत्येक सुस्कारान. पूण तो आमचे भितर आसा. पूण हे भाशेन आमी केलें की ना, आमी अदीक आनी अदीक मनशां आमी, तो आमचे भितर आसा, ताका कोठून आमचें जिवीत सारूंक जातलें. कित्याक हे भाशेन ताणें आमकां घडल्यान, नाजाल्यार आमी सुसेगाद स्वर्गारूच आसतले हाल्ल्या. पूण संवसारांत आसा म्हणटच ही दणवण आमची आसा, त्या प्रमाणे आमी जियोया. आनी पयले वाचपान सांगलां पळय, कितलें देवान सगळें घडून हाडलेलें आसा. आमी जाणो की कितें जालें तर देव इन चार्ज आसा, ताचेर पातयेवन रावंक जाय. कित्याक म्हणून पातयेवन रावना इज्रायला? इतलें देवान तुमचे पासत केलेलें आसा, कित्याक म्हणून इतली तुमी बेजूड? कित्याक तुमी इतलीं वळख्या भावार्थाची? तर हे भाशेन तेन्नाच न्हय, आतां पर्यंत घडटा. इतलेंच जाणो जावया की आतां पर्यंत आमी कितलीं जाणां हांगसर आसा पूण बेजूड. धाकटे धाकटे शुल्लक वस्तूक आमी रोखडींच निराशी जाता, सकयल पडटा. ना, असलें जालें की ना, सगळें जेजू सगळें दवरया आनी तेचे गोठायन आमची पावलां फुडें मारया. सगळीं जाणां आमच्या हात अशें उमटीन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान जेजू आमचे कुडींत, मनांत, आत्म्यांत, पांयांची बोट आसा तिजोतान तकले मेरेन, म्हणजे सगळ्या सांद्यांनी कुडीच्या, मनाच्या, आत्म्याच्या तो भरोन येता. ह्या विस्वासान सगळें आमचे भितर आहा तितलें ताचें सगळें दवरया. बरें वायट पोजडें कितलीं चिंतना, भावना, चाल, आठवणी सगळें ताचें सगळें दवरया. आनी ताचें धरून आमी नितळ निर्मळ जावन जेजू जो आमचे भितर जियेता ताका चिटकोन आमचें जिवीत, आमचें तारून ह्या संवसारांत आयज चलतलें पळय तें विस्वासान, भावार्थान आनी त्या भरवशान जियोया. आमेन.